ताणें कितें डेव्हलपमेंट केला हाजेर व्हायट पेपर पब्लीश करचो, हाजेर श्वेतपत्रिका काडची आनी जनते मुखार दवरचे की फाटल्या 1.5 वर्सान आपल्यान ही कामां केली. आतां कोणा कडेन आमकां कळून आयला, आमदारच्या लागच्या ऑफिसांतल्यान कांय लोकां कडल्यान, ताज्या ऑफिसांनी आमचे मनीस आहा की आमदारान टॉयलेट दिवना म्हणून तो विधानसभेत प्रश्न घालो. लोकांनी 10,000 रुपया भरले आनी अजून लोकांक टॉयलेट कित्याक मेळना हाजेर येणाऱ्या सत्रांत आमदारान क्वेश्चन घाला म्हणून ताज्याच ऑफिसांतल्यान आमकां कळ्ळां. म्हणजे हातूंत स्पश्ट जाता की आमदार स्वता एक्सपोज जाता की 1.5 वर्सान ताणें कांयच काम केलें ना, म्हणजे सादें टॉयलेट दिवपाक पावलो ना. सो हे लोकां पर्यंत आमी पावपाची गरज आसा. आतां इलेक्शन 1 वर्स आसा जवळ आनी मदें घेता म्हणून एखादी उर उटिल्लें आसा. पूण म्हाजे कोतान तें मदें घेवचें ना इलेक्शन, कित्याक शेवटचें क्षण म्हणल्यार तांकां लुटपाक जर मेळटा तर तें मदें ताटकन सोडचें ना. कोणाक कळचें ना, कित्याक तांकां फुडले खेपे येता म्हण गॅरंटी ना. सो अशें समजोवचें न्ही की तें मदीं इलेक्शन घेतलें म्हणून. शेवटचो तास सुद्दां तांकां जोडपाक जाय म्हण ते खंयच्याय परिस्थितीक इलेक्शन घेवचें ना. हातूंत दुमत उरपाचें ना. आनीक हे 14 जाण व्यक्ती घेतला तातूंत तुमचो आमदार आहा, तांकांय बी जोडपाक चालू उरपा जाय. सो तेय बी विरोध करतले की तांकां इलेक्शन नाका. तांकां खबर आहा की इलेक्शन जर जालें तर हे घर बसपाचें. सो जाय म्हण 1 म्हयनो 2 म्हयने किंवा 6 म्हयने पयलीं घर बसपाचें तांकां उमेद आसचें ना. तांकां खबर आहा की आमी 100% घर बसपाचें. आतां गोवा फॉरवर्ड पार्टी, म्हाका दिसता की गोवा फॉरवर्ड पार्टीन एक करपा जाय सांगता की सगळी बूथ कमिटी पयलीं आमकां भरपूर टायम आसा. सो आमी सगळी बूथ कमिटी बांदून घेवपाक जाय. सगळी बूथ कमिटीचे मेंबरशीप करपाचें आनीक बूथ सगळे रेडी दवरपाचे. सो हो एक आमी निश्चय करया की बूथ समिती जी आहा ही 15 तारीख मेरेन आमी काडून सोंपयतले. एका बुथार 3 जाण सुद्दां मेवळे जाल्यार तुमी ते 3 पूण सारके परफेक्ट आसपाक जाय. आनी तुमी खंयचेय भाशेन ते भुरग्याक जर हांव सांगता नोकरेचें जर आश्वासन आसात बिंदास दिया. फोटिंगपणा उलयना, बिंदास दियात. कारण आनी ते जे पयले येतले तेच नोट जातले न्हू. फाल्यां तुमी सांगतले बाबा ह्या भुरग्याक अशें अशें करपाक जाय. मागीर म्हाज्या भावाचो चेडो आहा, भयणीचो चेडो आहा, आनीक कोण आहा, हें सगळें मागीर. कारण बुथार काम करपी आनी इलेक्शनाक काम करपी हेका आमी प्राधान्य दितले. आमी जे हांगा आसा पणजे कितें आमची पणजे राजधानी कॅपिटल कितले पयस आसा ती 13 किलोमिटर आसा. पणजे साकून आमी 13 किलोमिटर आसा. 1 वर्स 1.5 वर्स पयलीं सीएमान प्रमोद सावंतान दिल्लीक लेटर केल्लें ODF फ्री स्टेट, ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेट, ओपन टॉयलेट ना म्हणून. आमी पणजे साकून 13 किलोमिटर आसा. हांगा एक वाडो आसा आक्षी, जो आमचो MLA 20 वर्सां आक्षीन आसा. थंय भाट आसा तें भाटकाराचें, मुणकारांक एनओसी मेळना, घरांत एकूच आसा. आनी अजून टॉयलेटीचे प्रॉब्लेम ह्या सरकाराक आमी 13 किलोमिटर पयस वचून सोडूंक जाय. ते सोडात हो इशू आमी फाटल्या फावटी काडलेलो. बांबोळे श्यामाप्रसाद स्टेडियम आसा पणजे साकून कितले किलोमिटर कॅपिटला कडल्यान 5 किलोमिटर. 5 किलोमिटर सायडीक नावशे म्हणून गांव आसा. पणजे राजधानी कडल्यान 5 किलोमिटर आमच्या नावशे गांव आसा. थंय होच प्रॉब्लेम. बाबा हो एक आयसोलेटेड प्रॉब्लेम जाल्यार दुसरी गजाल. नावशे प्रॉब्लेम, आक्षी प्रॉब्लेम, बांबोळे कुर्गा प्रॉब्लेम. ज्या मनशाक आनी ज्या गव्हर्मेंटाक आनी ज्या आमदाराक 20 वर्सां लोकांक सादें टॉयलेट बांदून दिवंक जायना किंवा तो इशू सॉल्व करूंक जायना आनी हांगा सीएम लेटर करता ODF फ्री स्टेट करून, त्या गव्हर्मेंटाचेर आनी आज कितें दवरतले.